बट वी हॅव कम अप विथ अ ऑर्डिनन्स दॅट पावर्स ज्यो त्यो सगळ्यो इलेक्शन्स कमिशनाक दिवपाच्यो लोकल इलेक्शन्सच्यो. तो एक ऑर्डिनन्स पास केला बिकॉज लास्ट डिमांडूय आशिल्ली सो दॅट बाकीच्यो सगळ्यो पावर्स इलेक्शन कमिशना कडेन दिला. तितकेच मेजर डिसिजन आशिल्लें. ऑर्डिनन्सांतल्या कलम 9, 10 आणि 11 दुरुस्ती केल्या. वार्डांत मतदारांची संख्या 3000 आसपाक जाय आशिल्ली ती आतां 2500 केल्या. पयलीं मतदारांच्या संख्येचेर वाड थारतालो, आतां लोकसंख्येचेर वाड थारतलो. डिलिमिटेशनाची पुराय प्रक्रिया आतां वेंचणूक आयोग पळयतले. मजगतीं ह्या दुरुस्तेक लागून पालिकांची वेंचणूक घडये फुडें वतली इजी उलयलो. बेसिकली ते म्युन्सिपालिटीज एक्टाचे अमेंडमेंट केला की इलेक्शन कमिशनाक आतां जास्तश्यो सगळ्यो पावर दिल्या इलेक्शन घेवपाच्यो म्युन्सिपालिटीच्यो. आनी मेजर इश्यू तातूंत असो आशिल्लो की जे डिलिमिटेशन करता मागीर रिजर्वेशन करता ही जी रिजर्वेशन जाता पळय ती आतां सगळी इलेक्शन कमिशनाक दिल्या पावर. दुसरें इम्पॉर्टंट कितें केलां की टायम लिमीट दिला ताका. म्हणजे समज जर डिलिमिटेशन करता जावं रिजर्वेशन करता तें जर ताका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पब्लीश करपाचें अशें जालां आनी ताका ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शनां लोकांची इन्वायट करून ती ऑब्जेक्शनां कन्सिडर करून फायनल नोटिफिकेशन करपाचें. टायम लिमीट एक्झॅक्टली म्हाका आतां सारको खबर ना पण तो टायम दिला लोकांक ऑब्जेक्शनां घालपाक. सो कोणाक जर ऑब्जेक्शन आसा ती इलेक्शन कमिशन कन्सिडर करतलो आनी मागीर ताजे उपरांत फायनल नोटिफिकेशन काडटलो. कित्याक की आतां जो टायम लिमीट दिला आसा पळय न्ही त्या प्रमाणे टायम शेड्यूल पळोवचो पडटलो आनी त्या प्रमाणे ती इलेक्शनां घेवची पडटली. सो म्हाज्या हातान एक्झॅक्टली तो टायम कितलो ताणें फिक्स केला तो खबर ना. सो आतां ह्याच विशयाचेर आतां हांव तुका सद्या कांय तितलें सांगूंक शकना. बिकॉज अशें आयकल्लें की 8 वीक टायम म्हणजे 2 म्हयने तांकां डिलिमिटेशन प्रोसेस सो 2 म्हयने म्हणल्यार जून गेलो. हय तशें तें वाडटलें टायम वाडटलो. तो एक्झॅक्टली म्हाजे कडेन आतां कितलो टायम केला ऑर्डिनन्सान तो आसा तो म्हाका खबर ना. तो पळयल्या उपरांत हांव सांगूं शकता. मजगतीं 30 मेक सगळ्या नगरपालिकेचो कार्यकाळ सोंपता. आतां हो बदल पळयत जाल्यार प्रक्रियेक लागून वेंचणूक फुडें वयतली अशें दिसता. ताका लागून घडये सगळ्या पालिकांचेर सरकार एडमिनिस्ट्रेटरांची नेमणूक करूं. मजगतीं मंत्रिमंडळांत आज नव्या आयुश खात्याक मान्यताय दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.